सौम्या भक्तीना मी आयल्या भेटूच्या आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दुनिया घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसता उंड्या वायनाक तुका दिता जिविता काळान दादोस करता तुझे दय आमकां एकवटायता तुझ्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी आयल्या भेटोवच्याक आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दुनिया घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुदेव लोक सिनेगोगान जमले. जेजूचे शिकून आयकून ते विस्मीत जाले. पूण तांचो ना बावाट पळोवन जेजून तांचे थंय सडीत आसऱ्यां केली नात. मोगाच्यानो बावार्था विणे देवाचो अनुभोग जोडचे मात्र न्ही ताचो सांगातपण भोगूंक असाध्य. ना बावार्थान देवाची सकत आमचे ते वाळूंक आमी नाकारलां तर वा आमचीच वडविकाय आशेवन देवाचो मोग आमी विसराल्यां तर देवाची विस्मिता खंडीत जावन आमच्या जिणयेन जावची ना म्हूण आयची लितूची आमकां सुडाळ उतरांनी सांगूंक आशेता. देखून देवा मुखार कल्तिकायेन आमचो अहम त्याग करूंक आनी भावार्थान जियोवन जेजूची विस्मिता आमच्या चलत्या जिवितान देखूंक हें पवित्र बलिदान आमकां आदार जावन दी म्हूण मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्रतेंत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजविण्या विचारून सांगता मनान चिंतून चिंतनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या पासून बगेव सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सपदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकलूत कर सौम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सौम्या काकलूत कर सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातितेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विने कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल बाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. ह्या आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
लेवितांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, सर्वेस्पराचे दबाचेक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमती, ज्यो तुमी नेमलेल्या काळार परगट करूंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचें पास्क. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेकामेर उंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुमी बेकामेर उंडो खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमत सोडूंक जाय. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमतीचो दीस. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. सर्वेस्परान मोइसेक म्हणलें, इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लुवणेची पयली पेंडी याजकाक हाडूंक दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसातावन म्हणजे तुमी समर्पणाची पेंडी भेटयल्ल्या दिसातावन 7 हफ्ते तुमी मेजोवंक जाय. 7व्या साबाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजोवंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अन्न बली भेटोवंक जाय. 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राचिताचो दीस. त्या दिसा तुमी पवित्र जमत सोडूंक जाय. तुमी उपास करूंक जाय आनी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा तावन 7 दीस पर्यंत तुमी सर्वेस्पराच्या मानाक तंबाची परब सोडोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमत सोडोवची. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक होम बलियो भेटोवंक जाय. दाबाचीक सभेचो दीस हो तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. सर्वेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलितांचो पवित्र जमाती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासल्ल्यो बलियो, होम बलियो, अन्न बलियो, बलिदानां आनी पिवंदानां हर एक दिसाच्या निर्दिश्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. देवाचे उतर. देवाचे उडुपकार. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. आराम करा रागा दमडी वाजया. किन्नारी विणयांचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकून दी. आज पुनवेचो दीस, आज आमचो महाउत्सव. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्त घरांचेर झुजाक तो देवलो तेन्ना झुजेच्या वंशांच्याक ताणें दिल्ले हे नियम. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. पारको देव तुमचे मदें आसचो न्ही. भायल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवच. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय असो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विजमीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय हांव नाका ही जानवाय आनी असर्यांकरची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय, हाच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हें सकड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना, आपल्या मायगांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो इंग्लीश भाशेंत एक सांगणी आसा, फॅमिलियरिटी बिल्ड्स कंटेम्प्ट. कोंकणीक तर्जुमो करचें जाल्यार सादारण अशें जाता, सळगी आमचे मदें अवमर्यादेक कारण जाता. जर तर आमचे मदें सळाबळ चड आसा, अति परिचय आसा, एकल्याक आनी एकलो बऱ्या तरेन वळखता, तेन्ना थंयसर थोडे फावटी इल्ली मर्याद उणें अवमर्यादी सोसूंक मेळटा. देखून जायते फावटी मनीस आपणाचें जिवीत सकडा कडेन उक्तें करना. आमचे जायते थोडे लागशिल्ले मनीस आसात, तांचे कडेन मात्र ह्या आमच्या इश्टिण्या कडेन वा इश्टां कडेन आमचें जिवीत आमी उक्तें करता. अति परिचय बरी न्हय. अति परिचय थोडे फावटी आमकां मान सन्मान हाडच्या बदलाक अवमर्याद हाडून येता. म्हाका उडास येता एका कापिकाडाच्या एका ड्रामांत पळयल्लो एक दृश्य. एक भुरगो इस्कालाक सदांय वचना, अप्रूप इस्कालाक येता. चड इस्काला येता. तेन्ना ताची टिचर ताका विचारता, तूं कित्याक अप्रूप इस्काला येताय, केदाळे सदांय कित्याक इस्काला येना उरल्या भुरग्यां बरी. देखून तो म्हणटा, म्हज्या बाबान म्हाका सांगलां, गेल्ल्या कडेन केदाळे घडये घडये वचनाका. अप्रूप गेल्यार मर्याद चड, देखून हांव अप्रूप येता. हो एक जोक जावंक पुरो मोगाच्या भावना आनी भयणो, पूण हें आमच्या जिविताचें सत. आमी केदाळाय मेळचे मनीस जाल्यार आमी ससाराय जाता. वळखीचे मनीस जाल्यार थोडे फावटी आमी चड गडणें करिना. अशें आमच्या जिवितांत सदांय मेळच्यो वस्तू, सदांय भेटचे व्यक्ती, असल्यो संगती आमकां जायते फावटी ससारायच्यो करतात. आयच्या वांजेलांत असलेच ससाराय आमी पळयता. जेजू देवाचो पूत वर्त्यांतलो वर्तो मिस्तेर देवपान ह्या संवसारांत उगडाप केल्लो, आनी जायतो भायलो लोक, पयसलो लोक जेजूक सत मानूंक लागुल्लो. ताचे थंय हारी हारीनी ते धांवून येतले. पूण जेन्ना तो आपणाच्या मायगांवा फाटीं येता, थंयसर म्हणटा आयचो वांजेल ताका तिरस्कार पळोवंक मेळटा. तिरस्कार मात न्हय, अनभावार्थ, भावार्थ नातुल्लो ताचे थंय असले एक सन्निवेश जेजू फूड करता आनी जेजू शीन उसारता. हांगासर जुवांच्या पयल्या अवस्वरांत आमी आयकल्लें तें रुजू जाता. आपल्याच मदें तो आयलो आनी आपल्याच लोकांन ताका स्विकार केलें ना.
जेजून महात्कार्यां केली, असर्यां केली, इतली वर्ती असर्यां ती केल्यार तो लोक पातये नाजलो. कित्याक म्हळ्यार हो आमचोच मनीस न्हय. जो सुताऱ्याचो पोतू मरी ताची आवय आमी जाणाव तिका, ताचे भाव, ताचे भयणी म्हणजे काजीन भाव, काजीन भयणी, ती सर ताची संबंदीक हांगासर आसात. आमी ताका बरें करून वळखता. हाका खंय तावन ही पदवी आयली, कशें हो अजाप करूंक शकता. असली सवालां करून जेजूचेर तांणी पातयेनी दाखयली ना, बावार्थ दवरलो ना. देखून जेजू म्हणटा एका प्रवाद्याक खंय पुणी मान मेळात पूण ताच्या स्वंत गांवांत तो ताका मेळचो ना. अशेंच जेजूक जालें. ताका थंयसर मान मेळ्ळो ना, भावार्थ तांणी ताचे थंय दवरलो ना. आनी देखून जेजून कसलेंच असर्यां थंय करूंक जाली नात. जेजून कितेंय काम आमचे थंय करीत जाल्यार आमचे थंय भावार्थ आसूंक जाय. आनी हो भावार्थ तांणी ताचे थंय दाखयलो ना. आनी त्या पासून जेजून थंयसर कसलेंच असर्यें केलें ना. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, असलो सन्निवेश आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळयला जावंक पुरो. जायते फावटी आमी कितेंय बरें कोणायकी सांगलें जाल्यार, या कितेंय बरें करूंक आमी फुडें सरल्या जाल्यार, तशें न्ही अशें म्हूण आमी बरेंपण सांगलें जाल्यार जायते फावटी आमचोच लोक, आमचेच वळखीचो लोक, आमकां जाणा आसलो लोक तें बरेंपण स्विकार करिना, तिरस्कार करता. देखून जायते फावटी जायतो बऱ्या मनाचो लोक बरेंपण करूंक फाटीं सरता. आनी बरेंपण करूंक मन आसलो पयस वचून दुसऱ्या लोकांक बरें करता. थोडे फावटी जायते फावटी मनशां आसा, आमच्याच मनशांक बरेंपण करच्या बदलाक दुसऱ्यांक केल्यार इल्लेपणी बरेंपण जायत, इल्ले मनी तांकां खुशी जायत. वय मोगाच्या भावना आनी भयणो, आज आमकां मेळचो संदेश कितें? पयलो संदेश जावन आसा, आमी आमच्या भावार्थ थंय सळगेन जियोवचें न्हय. सळगेन म्हणजे तें क्षुल्लक करचें. आमी जल्मतावन क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमी जेजू आमी जाणाव, तो आमच्या सांगात आसा वय. देखून आमी चड सिरियस जायचें म्हूण ना. ताचें उतर आमी फाल्यां पाळल्यार पुरो. हे ताच्या सांगात आमी आसाव, हांव फाल्यां बरो जाता, पुरवां बरो जाता, अशें आमी देवाचें उतार, जेजूचें उतार ताचें शिकोवन थोडे फावटी आमी सळगेन निमती सिरियसली कान घेनाव, जागृतकायेन कान घेनाव. आमचो भावार्थ आमी जागृतकायेन सांबाळीत जाय. सळगेन जिवोवचें न्ही, बगार भावार्थान तो जियोवंक जाय. दुसरें, आमी सत कोणायतावन येवं दी, बरेंपण कोणायतावन येवं दी. थोडे फावटी आमच्या दुस्मनातावनी बरेंपण येता जावंक पुरो. आमकां जायनातलो व्यक्ती सत उलयता जावंक पुरो. तो म्हाका जायनातलो व्यक्ती देखून म्हज्या रागार आसा देखून ताणें बरेंपण आदरतना तें आमी स्विकार करनासतना रावचें, वा त्या बऱ्यापणा विशयांत अपप्रचार करचें, हें सारकें न्हय. देखून सत ल्हानतावन येवं दी, व्हडातावन येवं दी, तें आमी स्विकार करूं जाय. जायते फावटी आमी मनशां आसा, आमचे कितें धाकटो लोकांनी कितें आमकां बुधबाळ सांगता जाल्यार परसो पिलो, म्हज्या की अर्दी प्राय जावना, तुवें जल्मून जाल्याच्या चड वर्सां हांवें ह्या जाग जावन जाल्यांत, हांवें काजरी जिवीत जियोवन तितली ताच्या की डबल वर्सां जाल्यांत, अशें म्हणून आमी जायते फावटी क्षुल्लक करता, सत नीत हें आमी ब्लॉक करता, आडायता. अशें करनासतना आमी जियोंक प्रयत्न करया. तशेंच तिसऱ्यान हर एकल्या व्यक्तीक ताचें स्थान मान आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. जावं ती क्रिस्त वा दुबळो, शिकपी अशिकपी, या इतर समाजांत स्थान आसलो वा स्थान नासलो खंयचो व्यक्ती जाल्यार जेन्ना ताचें तावन बरेंपण येता तें आमी वळखून स्विकार करचें. जेन्ना ताचें तावन सत आमकां उगडापें जाता तें देवतावन आमकां आयलां म्हूण आमी स्विकार करचें. आनी अशें आमी कोणायकी तासा रितीन पळयनासतना, तिरस्कार करनासतना हर एक व्यक्ती
देवाची रस्म हर एक व्यक्तीक ताचे म्हळें जिवीत आसा, हर एक व्यक्तीक बरेपणान जिवंक अवकाश आसा, बरें प्रगट करूंक अवकाश आसा म्हणलें आमी वळखून घेवन जें बरें पावन आमी स्विकार करचें, तें बरें पावन आमी प्रगट करचें हाका जाय अशें करपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार जेजू आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. Sopungan bintang tuja hatang sumya Sweetar ketuma kamoka mujatnya Hari katrik musuh hawas beton dita Servas muji tu kamoka समर्पिता गे बापा आमचो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवचो गे बापा आमचो काणिको उंडो आनी भाग तुका अर्पुसो. म्हज्या मगाळ बाब भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या देवाक सरस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओपताव ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवें आसूं, तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परात उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक खूळ तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खरचें हें रगत पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta så gut purgatoria. तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पोनावरवी तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो बंडो आनी ही सर्वनेची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां जी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन सुसेतीचो पती भगेवन धर्मदत्त आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू दय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वदर्शज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संकल्प येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ करूं नाका पण वायटांतल्यान आमकां वार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. माया मगोसो आनी एकवटाचो गुट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमा समेस्तांचें पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाका पेल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन
म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sugoli Kais makawulina Sumi musugoli Kais makawulina Paswo saru meltatu Sumi makabishev dita Prashanti tulutkate Sumi maka apon varta Sumi musugoli Kais maka unena Sumi musugoli Kais maka unena प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरावरत्या मागान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळचें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें उपकार Jezucha, Patria